मध्येच कितें ब्रुसोलोसीस आनी कितें ज्यो गोश्टी आयिल्ल्यो त्यो गोश्टी अख्ख्या भारतभर आसात. अजून परत हांव सांगता, कारण 1 किंवा 2% जनावरांक ब्रुसोलोसीस सगळे भारतांत आसा, ट्युबरक्युलोसीस आसा आनी कसले कसले रोग आसात. पूण हे रोग सगळे जेन्ना डेअरींत दूद आयिल्लें आसता, दूद आमी खंयच्या बरे गायचें आयिल्लें तें ट्रीट केले शिवाय दिवंक शकता, किंवा बरें नासलें गायचें आयिल्लें तेंच ट्रीट करून दिता अशें जावंक शकना. त्या खातीर सगळें दूद हें जे नॉर्म्स ठरलेले आसा त्या नॉर्म्सा प्रमाण आमी हांगा पेस्चरायज करतात. त्या पॅरामिटर्सांचे भितर दूद जेन्ना आयिल्लें आसा तें सर्टिफाय करतात. प्रत्येक बॅच हांगा चॅक करतात आनी तें दूद गिरायका कडेन वता. एक फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान जेन्ना दुदाचें सगळें भारतभर चॅकींग केलें तेन्ना आमचें दूद 100% सेफ म्हणून ताणें डिक्लेअर केलें गोंयचें. हेच्या पयलीं पॉंडिचेरी आशिल्लें आमचे बरोबर, हे फावट पॉंडिचेरी सुद्दां ना, फक्त गोवा स्टेट जें दूद मेळटा तें 100% फ्री ऑफ एनी एडल्टरंट किंवा एनी बॅक्टेरिया, आनी तांणे इट इज सेफ फॉर ड्रिंकींग म्हणून डिक्लेअर केलें. तशेंच कॉम्पिटिटर आसा, 3 लाख 3.5 लाख दूद गोंयांत खपता अशें म्हणटात. त्या खातीर अर्थात जंय मार्केट आसा थंय लोक धांवन येतले. आनीक धांवन आयल्या नंतर 2-3 गोश्टी जातात. हांव कितलें घालतलो हांगा आनी म्हाका कितलें काडूंक मेळटलें, म्हणटकूच जर काडूंक मेळटलें जो इस्टॅब्लीश आसा ताका हालोवपाचो म्हणून तेंचो प्रयत्न आसूं शकता. हांव तें म्हणना, पूण म्हाजें इतलेंच की म्हाजें घर साफ रावचें, स्वच्छ रावचें, म्हाज्या लोकांक गिरायकांक दूद बरें मेळचें. गोरवांचें कच्चें दूद पिल्यार खंय ब्रुसोलोसीस जावंक शकता. ब्रुसेलोसिस आता किंवा ब्रुसेलोसिस म्हणा, ट्युबरक्युलोसिस म्हणा, असे बरेचसे रोग जनावरांना होतात. अशा जनावरांचं जर कच्चं दूध प्यायलं माणसाने तर ते रोग त्या माणसाला होण्याची शक्यता असते. ते सुद्धा 1-2दा पिऊन नाही तर तुम्ही कंटिन्युअस 1 महिना 2 महिना अशा प्रकारचं अडल्ट्रेटेड दूध म्हणा, भेसळ झालेलं दूध किंवा रोगराई असलेलं गाई म्हशींचं दूध प्यायलं तर होतो. एकदा पिऊन जनरली होत नाही. आणि कोणतेही दूध पाश्चराईज केल्यानंतर त्यामध्ये असणारे जीवाणू हे त्या तापमानाला मरून जातात. त्यामुळे त्या संसर्ग झालेल्या जनावरांचं दूध पाश्चराईज झाल्यानंतर ते जंतू किंवा जीवाणू त्या दुधात असतील हे शक्यता खूप कमी असते. दुधाचे प्रॉडक्ट स्टोर करपाची वेवस्था सारकी नाशिल्ल्यान खंय एजंटां कडेन एकदा प्रॉडक्ट इबाडटा. प्रॉडक्ट सारके तिगून उरपाक वेवस्था म्हूण डेअरीन खंय एजंटांक डीप फ्रीज दिल्यात. की ह्या दिसांनी कितें बातम्यो येतात मोस्टली आमच्या प्रॉडक्टा विशीं ती हायजिनिकली सेफ ना, त्याच प्रमाण टिकना किंवा कितें पयलीं काही गोश्टी ज्यो आमच्या रिटेलरा कडेन बी वतकच ज्यो आमच्या हातांत ना, जशें कोल्ड चेन दवरप, ताका लागून जावंक शकता. आमी त्याचेरूय मात करपाचो चडांत चड प्रयत्न करता. आमी फ्रीज दिल्ले आसा, डीप फ्रीज दिल्ले आसा गिरायकांक, आनी त्याच्या थ्रू आमी मॅनेज करतात. पूण काही एखादी गोश्ट हाता भायर वचून जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.